दोल ताशांच्या गणजे गटर गणच्या तालाचेर दिवचल मालांतल्या सरवणगांवची घोडेमोडणी सोमारा राती व्हडा उमेदीन मनयली। रातच्या वेळार जावपी ही सरवणची घोडेमोडणी बरीच फामाद आसा। अंदूय सरवणची घोडेमोडणी पळोवपाक थळाव्या वांगडा वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी गर्दी केल्ली। रातच्या 10:30 वरांचेर रोमट श्याम पुरुषाच्या देवळान आयल्या उपरांत दोल ताशांच्या तालार घोडे नाचपाक सुरवात जाता। घोडेमोडणी जाल्या उपरांत होमखण जाता। पेटपी होमखणांतल्यान भक्तगणांनी अग्नी दिव्य केले। दिवचल तालुक्यातल्या सरवण गावात शिगमो व्हडा उमेदीन मनयतात। ह्या शिगम्याचें वैशिष्ट्य म्हळ्यार होळी पौर्णिमेपासून 5व्या दिसा घोड्यामोडणी मनयतात। रातच्या वेळार ही घोड्यामोडणी मनयतात, ताका लागून ती बरीच फामाद आसा। दर एका वर्सा ही घोड्यामोडणी पळोवपाक वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक येतात आनी ह्या घोड्यामोडणीचें दुसरें वैशिष्ट्य म्हटल्यार तेच राती होमखण जाता। होमखणांतल्यान घोडेश्वर आणि भावीक भक्तगण देवाच्या नावाचो जयघोष करीत अग्निदिव्य करतात। ताका लागून सरवणची घोडेमोडणी आणि होमखण बरेच फामाद आसा।